परस एक गोंया भितर 5 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसात. 23 एप्रिलाक म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जातल्यो. म्हापसा, मागीर मुरगांव, मडगांव, सांगे आनी केपें ह्या 5 नगरपालिकेच्या निवडणुका भितर आज फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन हे आज फायनल आसा. 5 म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार हे त्या भागा भितर सगळ्यांनी 100% सगळे वॉर्डा भितर म्हापसा हांगासर 20 वॉर्ड आसात. 20 वॉर्डा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आसतले ते ऑलमोस्ट सगळ्यांनी नॉमिनेशनूय फायल केल्लें आसा. मडगांव हांगासर 25 वॉर्ड आसात. त्या 25 भितर भारतीय जनता पार्टीचे म्हणटा तातूंत भितर फातोर्डा, मडगांव आनी कुर्तोरी. मडगांव 11, फातोर्डा 11 आनी कुर्तोरी 3 असे एकूण 25. मुरगांव हांगासर 20 आसात. मुरगांव भितर मुरगांव, वास्को आनी दाबोळी हांगा 5, 4.5 आनी हातून वास्को आनी मुरगांव अशा त्या तिनूय भितर 25 उमेदवार हे आमचे निश्चित जाल्ले आसात. केपें हांगासर 13 जे आसात ते ऑलमोस्ट 13 फायनल जाल्ले आसात. तांच्यांनी नॉमिनेशनूय भरिल्लें आसा. आनी सांगे हांगासर 10. ताका लागून सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागा भितर आपापल्या वॉर्डा भितर नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमी हे 5 म्युनिसिपालिटी ज्यो आसात त्या 5 म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत जे उमेदवार आसात, सिंबल ना बट ते सगळे उमेदवार आमचे निवडून येतले आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष जातले. ज्या तरेन आमी मडगांव हांगासर पळयलें, कारण मडगांव सगळ्यांनी एक जावप अशें ठरयल्लें आसा. तांचे स्थानीक आमदार दिगंबर कामत आसात, विजय सरदेसाय आनी रेजिनाल्ड मनानसूर कितलो आसा तो खबर ना, पण ज्या तरेन हे दोगूय एक जाता त्याचोच अर्थ तांकां दिशिल्लें आसा की मडगांव हे तेंच्या हातांतल्यान वचपाक शकता आनी ताका लागूनच युती करून हे सगळे थंय आमच्या विरोधी लढप अशें ठरयल्लें आसा. पूण म्हाका खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो मडगांव भागांतलो, फातोर्डा भागांतलो, कुर्तोरी भागांतलो हो त्याच नेटान थंय लढटलो आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवार आमी जितले मेजॉरिटी जाय तितले आमचे पुरस्कृत उमेदवार ते निवडून येतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष ते थंय जातले.